नमस्कार, गोमंतक टुडे हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। पेडण्यां केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग करपी पुण्याचे पर्यटक चलयेक पडून मरण। पॅराग्लायडिंग पायलटूय सोंपलो। मांद्रे पुलीस हाताळटा केस, फुडलो तपास सुरू। दोन 2027 वर्सा 27 आमदार हाडटले वेचून आदलो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो विश्वास। फुडल्या वेंचणुकेची 50% तयारी पुराय। वांयगणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पावेल्यान सुरू जाल्ले राजकारणाक तापले। मंत्री बाबूश आनी आमदार फळदेसाया मदीं पेटले शाब्दीक झूज। दोगांयनी एकामेकाचेर काडलो फोग। आपल्या काँग्रेसी वतीन मंत्रीपदाची ऑफर घेवन आयिल्लेच आयज भाजपान, सांगता उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक। दामू नायक जालो भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष। नवे आनी पोरण्या कार्यकर्त्यांक एकठांय घेवन करतलो कार्य। प्रदेशाध्यक्ष पदाचो स्वीकार केल्या उपरांत दामूचे वक्तव्य। पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून फातोड्डीचे बायलेक घातली 2.2 लाख टोपी। फातोड्डे पुलिशेन मुंबयच्या 2 दुबावितांक केली अटक। आतां खबरो विस्तारान। पेडण्यां केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग करपी पुण्याचे एके चलये वांगडा धक्कादायक प्रकार घडलो। केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग करपी शिवानी दाबळे ही पर्यटक चली पॅराशुटा सयत सकयल कोसळ्ळी। ह्या अपघातान तिका आनी पॅराग्लायडिंग पायलट सुमन नेपाळी जीव वगडावचो पडलो। मांद्रे पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। आयज केरये दर्यादेगेर साने 5:30च्या दरम्यान पॅराग्लायडिंग करताना शिवानी दाबळे 26 वर्षाची ही पुणेची महिला आणि तातूंतलो पायलट सुमन नेपाळी 26 वर्साचो, ह्या दोगांकूय ह्या पॅराग्लायडिंग करताना सकयल पडून तांचो मृत्यू जावपाची घटना घडली। केरये दर्यादेगेर बेकायदेशीर जायते फावटी पॅराग्लायडिंग करपाचो व्यवसाय सुरू आसा आनी हातूंत बिगर गोमंतकीय व्यावसायिकांचो हातभार आसा अशें थळाव्या लोकांचे म्हणणे आसा। ह्या केरये दर्यादेगेर बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग किंवा कायदेशीर पॅराग्लायडिंग करपाक मनाई करपी ठराव केरी ग्रामपंचायतीन फाटल्या कांय म्हयन्यान घेतिल्लो। ताची कार्यवाही आयज मेरेन कोस्टल बेल्ट पोलिसांनी आनी संबंधीत सरकारान करूंक नाशिल्ल्यान अशे घडणुका घडत रावतात आनी अशी पुनरावृत्ती परत घडची न्हय हेचे खातीर सरकारान बेगोबेग दखल घेवन जे कोण बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग करतात तांचेर खर कारवाय करची अशी लोकांनी मागणी केल्ली आसा। जी महिला पुण्यासावन पॅराग्लायडिंग करपा खातीर आयिल्ली ती शिवानी दाबळे हांकां जीव गमोवपाची वेळ आयल्यात। शिवाय ताचो पायलट आशिल्लो सुमन नेपाळी हो 25 वर्साचो, तेका ह्या घडणुकेन बळी जावचो पडलो। सरकारान अशा बेकायदेशीर जे पॅराग्लायडिंग दर्यादेगेर दर्यांच्या डोंगरा माळ रानाचेर चालू असतात आणि एखाद्या वेळार जर वाऱ्याची दिशा मेळना, वारो जर आपली दिशा बदलतात तर पॅराग्लायडिंग खंयच्या खंय भरकटन जावपाची शक्यता आसा। त्या नजरेंतल्यान सरकारान आनी जे तज्ञ आसात तांच्यांनी अभ्यास करून अशा पॅराग्लायडिंगांक परमिशनां दिताना जे पर्यटक भायल्यान आसूं किंवा थळावे आसूं जे पॅराग्लायडिंग करपाक येतात तांची सुरक्षा कशा तरेन जे व्यावसायिक आसात, जे परवाने धारक पॅराग्लायडिंग जो व्यवसाय करतात तांचे कडेन तशा प्रकारचो परवानो आणि सुरक्षा दिवपाची हमी तांचे कडेन आसा हाची तपासणी करपाची गरज आसा। कोस्टल पुलीस फकत असे फिरतात आणि जे इलिगली धंदे करतात तांचेर कित्याक कारवाय करना अशें आता थळाव्या लोकांचो प्रश्न आसा। थळाव्या नागरिकांनी
उलयतना सांगले की जे इलिगली पॅराग्लायडिंग करतात आणि असे लोकांचे पर्यटकांचे बळी घेतात तांचेर खर कारवाई करची अशी या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। 2027 वर्सा 27 आमदार वेंचून हाडपाचो हावेस भाजपाचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान उक्तायलो। कार्यकर्त्यांच्या बळग्यार भाजपाक खंयचीच कामगिरी पुराय करपाक शकता असो विश्वासूय तानावडे आनी मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलो। नव्या प्रदेशाध्यक्षाच्या घोषणे खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळींत दोगूय उलयताले। फुडल्या विधानसभेची 50% तयारी पुराय जाल्ली आसा। उरिल्ली तयारी बेगीनूच पुराय करतले अशें सदानंद तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें म्हणणें। 2027 27 आमदार वेंचून हाडपाचो निश्चयूय भाजपान केलो। 2027चे विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपा 27 जाग्यांचेर आपले आमदार वेंचून हाडटले म्हणून भाजपाचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयले। नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे घोषणे खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत दोगूय उलयताले। ऐकात तांचें म्हणणें। आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी मिळून भारतीय जनता पार्टी वयर व्हरपाचें काम केल्लें आसा आणि त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 27ची निवडणूक दोळ्यासमोर दवरुया। आणि हे दवरता आसतना गेल्या साऊथ गोवा भितर आमी मातशें चुकले, मातशें कमी पडली मतां, आमी निवडणूक जिखूंक शकना। म्हाका एका पत्रकारान सांगलें कित्याक काय म्हणा ती जबाबदारी म्हजी। भारतीय जनता पार्टी जिखत जाल्यार ती सगळ्या कार्यकर्त्यांची आणि ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी जर खंय फेल ठरली आसत जाल्यार प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी हांवें स्विकारली आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी हे काम फुडें व्हरुया आणि त्यामुळे हे करता आसतना 27 दोळ्यासमोर दवरुया आणि भारतीय जनता पार्टी परत एकदा खूप मोठी उभारी दिवया। 27च्या निवडणुकी भितर 27 जसे मुख्यमंत्र्यांक दिसता ते आम्ही पूर्ण करपाक सगळे प्रयत्न करूया। हांव हांगा बशिल्ल्या सगळे आमदारांचे हांव खास करून बाबूश मनशाराक म्हाका आमी प्रायमरी मेंबरशीप करताले ती फुडें वचून आसली आणि त्यामुळे बाबूशाक म्हणाले तुजी फुडें वचना जाल्यार बाकीची उरतली म्हणून बाबूशान जो जोर धरलो आणि आम्ही सगळ्यांक टार्गेट दिले। लोकसभेक जितली मतां पडल्या तितली केली म्हणजे तुझे टार्गेट पूर्ण। 23 हजारातले 17,000 प्रायमरी मेंबर केले। हांव सत्तरीन केले, सत्तरीन केले आसत, बिचोले तालुक्यान केले आसत, सगळ्या आमदारांनी केले पण सगळ्यांनी प्रयत्न केले। ताणें सांगलें की आपण जर ह्या पार्टीन आसत जाल्यार ह्या पार्टीची आयडियोलॉजी आपल्याक फॉलो करपाक जाय, हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा। भारतीय जनता पार्टी ही लोकशाही जपली पार्टी आसा आणि सर्व सहमतान मंडळ अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश अध्यक्ष यांच्या निवडणुका पार पाडल्यो आणि भारतीय जनता पार्टीचो जुनो कार्यकर्तो, प्रदेशाचो युवा मोर्चा असलेलो कार्यकर्तो, युवा मोर्चाचो अध्यक्ष असलेलो कार्यकर्तो बाब दामू नायक हेका प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून सुनील बन्सलजी आमचे नॅशनल सेक्रेटरी हे त्यांनी जाहीर केला। बाब दामू नायक यांचे भारतीय जनता पार्टी, गोवा प्रदेश, गोवा लोक आणि गोवा सरकार हांच्या वतीन हांव तेजें खूब खूब अभिनंदन करता। निश्चितरित्या एक संघटनात्मक कार्यकर्तो असल्या कारणान परत एकदा संघटन मजबूत करपा खातीर ताजें योगदान हे खूब व्हड योगदान आसतलें आणि 27 पार्टीक परत सत्तेर हाडपा खातीर माननीय मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत, विकसीत गोवा हे पूर्ण करपा खातीर तेजोय मोलाचो वांटो आसतलो। सरकार आनी संघटन हे पॅरलली बरोबर चलपा खातीर हांव बाब दामू नायक हाच्या बरोबर मेळून पार्टी हांगासर आनीक ग्रो करपा खातीर आणि पार्टी सत्तेर हाडपा खातीर रात आनी दीस वावुरतले आणि पार्टी परत एकदा सत्तेर येतली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मायंगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पावेल्यान सुरू जाल्लें राजकारण आतां बरेंच तापलां। तळावो आमदार राजेश फळदेसाय आनी मंत्री बापूश मोन्सेरात हांचे मदीं शब्दांचें झूज पेटलां। पळयात पुराय बातमी। ह्या प्रकल्पाक विरोध करून कसलोच उपेग ना। ह्या प्रकल्पाचो लोकांक फायदोच जातलो म्हणटकीर हो विशय वैयक्तीक करून राजकारण करचें न्ही असो सल्लो बाबूशान फळदेसायाक दिला। Trying to tell you, see, there are many people, before he became a MLA, there were many people from the constituency who went to the court, or a residence side went to the court. This has been decided by the court also, because there was all the permissions whichever the courts had asked, the requisite permissions were already obtained and produced in front of the court. So finally it is the government which is going in this. See, finally it is going to benefit everyone. So I'm just trying to tell you this. So no one should get basically personal with me at least. Okay? And my thing is very clear on that decision. I am just trying to tell you, he will be there as far as for the foundation stone. But as far as the completion, I am not very sure. खंयच्याच परिस्थितीत हो प्रकल्प आमी येवपाक दिवचे नात ह्या विशीं मुख्यमंत्र्यांकडेनूय चर्चा जाल्ली आसा अशी जाप आमदार राजेशान बाबूशाक दिली। ऐकात ताचें म्हणणें।
अरे बाबा आमचो ओपो सदांच आहा कळ्ळें न्हू कायमचोच आसतलो आमचे सगळे लोक उठलेले आसा तो बांयगणी प्रकल्प जो आसा तो खंयच्याच परिस्थितीन थंय येवचो ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्ली आसा हें हांव तुमकां डायरेक्ट म्हणजे तुमकां आश्वासन दिता की खंयच्याच परिस्थितीन थंय येवचो मुख्यमंत्र्याचे कितें म्हणणें आसा मुख्यमंत्री अजून काय उलोवना तेजे तुमचे हांव डिस्कस आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें केल्लें आसा स्क्रॅप जाल्लो तो गॅजेटान येयल्लो तो परत आसले तशें हें ओपन करून पळयता पण तें केन्ना सक्सेस जावचें ना आमी ठाम आसा जे मागीर फुडें आतां आनीक पयर स्टेटमेंट आयकलो ती परिस्थिती तेजी जावपाची पूण तुमकां बीजेपीच्याच अगेन्स्ट झगडपा पडटा अशें दिसना आमच्या पार्टीन कसलोच वाद मिनिस्टर निवडून येवचो ना कसो दिसता नेक्स्ट इलेक्शन 100% कित्या खातीर मिनिस्टरान तुमकां म्हटलं सर मिनिस्टरान तुमकां म्हटलं परत निवडून येवची ना म्हणून तेजी परिस्थिती आहे कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां सर इनॉग्रेशन आनी फावंडेशन म्हणटा अरे बाबा ते मागीर पळोवया कांय ना ते फावंडेशनूय घालूंक आसतना आनी इनॉग्रेशनाकूय आसतना जावचें ना पूण तुमी मागीर फायट सरची ना अरे आमी एक स्टँड दवरलेलो आसा तो स्टँड आमचो आसतलो मजगती कुमारचुईच्या थळाव्यांचो ह्या कोयरा प्रकल्पाक खर विरोध आसा आमच्या आमदाराक पुराय तेंको आशिल्ल्याचे ह्या वेळार थळाव्यांनी स्पश्ट केले प्लांट एक्चुअली तो बायगेणीचो प्लांट न्ही बायगेणी इज अ रेव्हेन्यू विलेज फॉर ओल्ड गोवा सो तो ओल्ड गोवा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हांगा ओल्ड गोवा आमची युनेस्को हेरिटेज सायट आसा आनी गोंयचो साहेब आसा मागीर बायगेणेश्वर देवूळ आसा मागीर मठ आसा हॉस्पिटल आसा हेल्थ वे एंड दीस इज द फास्टेस्ट ग्रोईंग एरिया अक्रॉस लोक हे अपर पेंजिमी म्हणटा कदंबा प्लेटो आनी थंय सपोज गार्बेज प्लांट आयलो जाल्यार रेजिडंटांक खूब इश्यू जातलो म्हटल्यार वॉटर कंडेमिनेशन एक इश्यू आसा हेरिटेज डिस्ट्रॉय जातलो इको सेन्सिटीव झोन इश्यू आसा तशे खूब इश्यूज आसा वीथ द गव्हर्मेंट हॅज टू एड्रेस बिफोर थिंकींग ऑफ द प्लांट तेंचो गॅझेट आसा गॅझेटान तेंचो मार्च 2024 एक गॅझेट कॉपी काडिल्ली ते पेज नंबर 5 आनी पेज नंबर 11 खूब डिफरन्स आसा पेज नंबर 5 म्हणटा गॅझेट कॉपीन 100 टन प्लांट म्हणून आनी पेज नंबर 11 म्हणटा 250 टन प्लांट सपोज हो गव्हर्मेंटाकूच खबर ना कितें प्लांट कसो आसा तो जाल्यार द होल प्लॅन हॅज टू बी स्क्रॅप्ड हो आमची मागणी आसा फाल्यां सकाळीं MLA समज फाटी सरलो पार्टी प्रेशराचेर जाल्यार तुमची कितें म्हणणें आसतलें आमचो MLA कसोच फाटी सरचो ना पार्टी इरिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी आमचे MLA आमचो फूल सपोर्ट आसा त्यांनी सांगला की आपल्याक काय गार्बेजीक आपूण केन्नाच हाडून दिवचो ना गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही प्रतापसिंग राणे हांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर आयिल्ली पण आपणें भाजपाच्या तत्वा कडेन आपणें तडजोड केली ना आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर घेवन आयिल्लेच आयज भाजपांत आसात हाची आपल्याक घोस भोगता अशें उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक सांगता पळयात पुराय बातमी प्रतापसिंह राणे हांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळांत आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर आयिल्ली पूण आपूण भाजपाच्या तत्वा कडेन केन्नाच तडजोड केली ना मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणीच आपल्याक काँग्रेसीत प्रवेश कर तुका मंत्री करता अशी ऑफर दिल्ली पूण आपूण भाजपा वांगडा कायम रावलो आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर दिवपी सुभाषूच आयज भाजपान आयिल्ल्याची आपल्याक खोस भोगता अशें खासदार श्रीपाद नाईक हांणी उलोवन दाखयलें भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे घोशणे वेळार ते उलयताले की म्हाका निवडून येयल्याचो आनंद ना म्हाका खंय तरी एक भंय कसो आहा की भारतीय जनता पक्षाक एक गट्टा इतकी मतां 50-52 मतां मेळ्ळी कशी आनी माननीय सुभाष शिरोडकार हांव याद करता की त्या वेळाचेर एक ध्येय घेवन राजकारण हे समाजकारणान आमकां करपाक जाय ह्या देशाक मोठो करूंक जाय हांगासरल्या प्रत्येक मनशाक स्वावलंबी करूंक जाय ह्या प्रत्येक मनशाचे अन्न वस्त्र निवार मूलभूत गरजो ताका दिवंक जाय म्हणून हें राजकारण आसा हे घेवन आमी जेन्ना फुडें सरले त्या वेळाचेर माननीय सुभाष शिरोडकर म्हजे कडेन आयले माननीय प्रतापसिंह राणेंनी म्हजे कडेन धाडिल्लो ताका की तूं मडकयची तिकीट घे आमी सगळे तरेचे हें करतात आनी तुमकां मंत्रीपदय दिता पण आमी त्या कमीट जेन्ना आमी जी आयडियोलॉजी स्विकारली आयडियोलॉजी ही आसा राजकारण आमी करून दाखयल्लें आसा हें आसतलें कदाचित मंत्रीपद निमित्त ताचे खातीर आमचें काम न्हय हांवें हात जोडून सुभाषजीक सांगलें की आमचें जें हें आसा हें कार्य राजकारणा खातीर मंत्री जावप आमदार जावप म्हणून ना आमकां हें कार्य जें आसा ह्या देशाच्या एका वापरूंक जाय आमची ताकद जी आसा हें कोण करतलो आतां बरें इतलीं वर्सां ह्या देशाक ह्या एका हाच्यामुळे स्वार्थामुळे आमी सगळो देशाक खंय तरी
थांबोवन दवरली, देशाचो विकास थांबोवन दवरलो आसा. आमी भाग्यशाली आसात की मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळो आनी ह्या 10-12 वर्सांक जी काही देशाची प्रगती फुडें व्हरता म्हणजे तोच विचार जो आमचो आशिल्लो आज आमकां खूब खुशी भोगता की तो विचार आज आमी साध्य करपाक हेजेर येयल्ले आसा. आनी येणाऱ्या कांय वेळ 2047 हो भारत देश हो विकसनशील देश ह्या जगातलो 1 नंबर देश जातलो. आनी म्हणून त्यावेळेस जे कितें आमी जे आसात ह्या खातीर आसात, आयडियोलॉजी घेवन आसात, आमचो विचार हो आसा. आनी त्या खातीर त्यावेळेस हात जोडून हांवें सुभाषजीक सांगिल्लें की ना थँक्यू म्हणटा तुमकां, तुमी ऑफर दिली, पण आमचें तें हें ना, जो विचार आमी घेवन वतात ते विचार करूं. आनी आज आमचो मोठो विजय, आज कदाचित सुभाष शिरोडकर जे आसतले, दिगंबर कामत जे आसतले, सगळे मंत्री जे आज आहात ते आमचे बरोबर आसात आनी आमच्या तत्वाचो विजय आज जाल्लो आसा हें तुमकां खुशेन सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पक्षाचे काम करतना नव्या आनी पोरण्या कार्यकर्त्यांक एकठांय घेवन राष्ट्र निर्मिती खातीरचे कार्य करतलो तेन्ना कोणाचे मतभेद आसले तर मतभेद जावचे ना हाची काळजी घेतलो अशें वक्तव्य भाजपाचो नवे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी केलें. शेनवारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल तशेंच भाजपाचे हेर कार्यकर्त्यांच्या हाजेरीन दामू नाईकाच्या नांवाची घोशणा केली. आनी ह्या पार्टीच्या ह्या परंपरेक अनुसरून ही पार्टी तशीच फुडें व्हरपाचे. जर सगळ्यात पयलीं जर मोख जर कितें आसा जाल्यार ते संघटन गट करपाचे. आमचे मदीं खंय खंय केन्ना काही नवीन कार्यकर्ते आयले की नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता आनी नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता आनी जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता. तो आपल्याक जागो वतलो काय, तो आपल्याक जागो वतलो काय. पण ह्या दोगांयचो ताळमेळ घालत तांकां फक्त पक्षाच्या कार्य करतना राष्ट्र उबारणीसाठी प्रवृत्त करपाचे सगळ्यांत व्हडले कार्य आसा ते फुडें करपाक जाय. आनी त्या खातीर काही कोणाचे जर मतभेद आसत पण मनभेद जावपाना हाची काळजी घेवची पडटली. आनी त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो म्हाका पाठिंबोय जाय आनी तुमचे त्या वेळाचेर म्हाका जे मेळटलें मार्गदर्शन तेंय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. अनेक वेळाचेर कोण कोण जाय ते उलयतात, पत्रांतल्यान वेगवेगळे बातमी येतात. काही मंत्री उलयतले, काही आमदार उलयतले, काही कार्यकर्ते उलयतले आनी तातूंत भितर मागीर लोकां मदीं एक संभ्रमाचें वातावरण निर्माण जाता. पक्षान भितर शिस्त म्हत्वाची. शिस्तीच्या चौकटीन रावन जो कार्य करतलो तो कार्यकर्तो ह्या इतले पदा पर्यंत पावतलो, ना जाल्यार कार्यकर्ते तांकां वाट दाखोवपाक सुद्दां रेडी आसतात. आनी हे सगळे जिद्दीन आनी हे सगळे ताकदीन कार्यकर्त्यांनी व्हरतना आपणय खंय कितें उलयता, आपणय कोणा फुडें उलयता, म्हाका अनुभव आसा म्हणून हांव उलयतां. ह्या 25-30 वर्साच्या अनुभवान सगळे हांवें पळयलां. स्वताक पुलीस अधिकारी म्हूण सांगून फातोर्डेच्या एके बायलेक 2.2 लाखांची तोपी घातिल्ली. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन मुंबयच्या अमित वाघेला आनी फैजल शेख ह्या दुबावितांक अटक केली. उपरांत दोगांकूय कोर्टान 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फातोर्डेच्या एके बायलेक दुबावितान व्हॉट्सॅपा वयल्यान फोन करून आपूण पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आस्पाव आसा अशें सांगिल्लें. त्या प्रकरण सोडपा खातीर संबंधिता कडल्यान दुबावितान 2.2 लाख घेतिल्ले. पुलीस अधिकारी म्हणून भासून एका महिलेक फटयल्ल्या कारणा खाला फातोर्डा पुलिसांनी मुंबयच्या 2 जाणांक काल अटक केली. हे 2 जाणांची नांवां अमित वाघेला आणि फैजल शेख अशें आसात. फैजल शेख आणि अमित वाघेला हांणी गेल्ल्या वर्सा दोंगरवाडी फातोर्डेच्या एका बायलेक फोन केलो आणि फोनार तांणी सांगलें की आमी पुलीस आसात आणि तूं मनी लॉन्ड्रिंगाक घुसपल्ली आसा, तूं जर आमकां पयशे दिना जाल्यार आमी तुका मनी लॉन्ड्रिंगाक इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून अटक करतले. त्या प्रमाणे ह्या बायले कडेन तांणी 2,20,000 रुपयाचो डिमांड केलो. ह्या बायलेक अकाउंट नंबरूय धाडलो आणि ह्या बायलेन भिवन 2,20,000 रुपया मालाडच्या फेडरल बँके भितर डिपॉझिट केले. मागीर ह्या बायलेक कळून आयलें की आपल्याक फसयली गेली. त्या प्रमाणे तिणें फातोर्डा पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेनी रजिस्टर केली आणि 1 वर्साच्या उपरांत फातोर्डा पुलिसांनी मेहनतीन आणि मोठ्याने ही पहिली गोंयच्या हिस्ट्री भितरली पहिली सायबर क्रायमाची केस डिटेक्ट केल्ली आसा. हाका लागून फातोर्डा पुलिसाची प्रशंसा जाता. फातोर्डा पुलिसांनी तांकां हाडून मुंबयच्यान मालाड साकून हांगा हाडून इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा आणि ताका कोर्टा मुखार दवरून तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी घेतिल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे आनीकूय जाणांचो हातूंत इन्वॉल्वमेंट आसा आणि तांकां रोखडीच अटक जावपाची शक्यताय आसा. फातोर्डा पुलिसाची सगळी चौकशी तयार करतात. जी म्हायती तांचे कडल्यान मेळटा ती काडपाचो प्रयत्न आसा.
ह्या कामा खातीर पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान फातोर्डा पुलिसाच्या टीमीक कॉंग्रॅच्युलेशन एक सुवाळो दवरिल्लो आनी हें सगळें मार्गदर्शन जें आसा हें वरिश्ठाच्या अंडर फातोर्डा PI आनी ताजी टिमीन केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. सांखळे हिट अँड रन अपघातान जखमी जाल्ल्या 79 वर्सां पिरायेच्या शांबा तारी हाका उपचारा वेळार मरण आयलें. ह्या अपघाताक जापसालदार आशिल्ली गाडी ताब्यात घेवन चालकाक अटक केल्या. दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. आमोण्या पुला कडेन घडिल्ल्या हिट अँड रन प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी योग्य रितीन तपास करतना ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ली कार जप्त केल्या जाल्यार कार चालकाक अटक केल्या अशी माहिती मेळटा. शुक्रारा सांजे आमोण्या पुला कडेन हो भयानक अपघात घडिल्लो. ह्या अपघातात सुमार 75 वर्सां पिरायेच्या शांबा तारी ह्या आमोणे गांवच्या मनशाक मरण आयलां. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शांबा तारी हो फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान आमोण्या पुला कडेन नुस्तें विकपाचो धंदो करतालो. सदच्या भशेन शुक्रारा सांजे तो रस्त्या कुशीक उबो रावून नुस्तें विकतालो. तेच वेळार माशेलाच्यान सांखळेच्या दिकेन येवपी एके कारीन ताका धडक मारली. ही धडक इतकी जबरदस्त आशिल्ली. धडके बराबर शांबा तारी हो रस्त्याचेर पडून गंभीर जखमी जालो. ह्या अपघाता उपरांत कार चालकान कारी सयत अपघात स्थळा वयल्यान कुज्जो काडिल्ल्यो. ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपासाक दिका दिली. वाटेत आशिल्ल्या CCTV कॅमेऱ्याचे फुटेज तपासले तेन्ना दुबावीत कार ह्या अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले. उपरांत पुलिशेन दुबावीत कार आनी दुबावीत कार चालकाक शुक्रारा राती ताब्यात घेतलो. दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक जिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या अपघात प्रकरणाचो फुडलो तपास करता. मजगती शांबा तारी हाची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या अशें कळटा. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पेडण्या पार्सेचे शेतकार मोठ्या प्रमाणात दर वर्सा वांयगण शेतां करतात. मात शेतां कडले बंधारे फुटल्यात. तशेंच हेडपी गोरवां शेतांची नाशाडी करतात म्हूण शेतकारांनी कागाळी केल्यात. पेडणे पार्सेचे शेतकार दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात वांयगण शेतां करतात. अंदूय तांच्यांनी घाम गाळून आनी कश्ट करून मोठ्या प्रमाणात वांयगण शेतां केल्यात. मात ह्या शेतकारांक हेडपी गोरवांचो त्रास जाता. रोयिल्ली शेतां गोरवां खातात. हे विशीं पंचायतीन कागाळी करून लेगीत कांयच फायदो जावंक ना म्हूण शेतकार सांगतात. तशेंच शेता कुशीक आशिल्लो बंधारो फुटला. ताका लागून उदकाचो उणाव भासता. सरकार सदांच सांगता शेतां करात म्हूण, पूण अश्यो अडचणी आयल्यो जाल्यार शेतां कशी करची म्हूण तांच्यांनी प्रश्न केला. 1.5 महिनो जालो होता. आणि पयलीं कोण करताले? पयलीं आमीच करताले. तुम्हीच करता. सरकार कडल्यान कितें मेळटा? काय ना. सरकाराक आमी पंचायतीक कळीत केला पूण तेची काय मशीनची काय दखल घेतली ना. आयज मेरेन तेंच्यांनी घेतली ना. पूण हेच्या फुडें तरी तेंच्यांनी माननीय सरपंच विचारपूस करून घेवची ही आमची मागणी आहा. आणि कितें नागरून बी कोण मशिनां सरकार दिता काय प्रायवेट आमी कृषी ह्या भरता पैसे भरता. त्यानंतर भितून आमचो हो आहा उमेश हळगांवकर तोय भितून मदत करता आनी थंयसून तो सुरवात करता आनी आमी ती फुडल्यान ती जागृत जावन ती फुडें शेतान देंवतो. ओके. ह्या मशीनचो कोणूच बंदोबस्त करीना. आतां पोरू आमी बांदलेल्यो बघ म्हशी 16 तेचो कोणी याद केलो ना. आपल्यो म्हशी बांदल्यो काय खंय मेल्यो ह्या तेंच्यांनी विचार केलो ना. बांदून 22 दीस दवरल्यो. तेवढे काय गवत घातला बाबा. घातल्या नंतर ती मन जात म्हणून त्यानंतर आमी ताका सोडून दिले. हे अंदूचे आतां ह्यो वर्सा आतां ह्यो 20 दीस जाले आमी डेली आमी अशें कामासून वयर सरतो जाम जातो आनी परत 5 मिनटान आवाज दितात की म्हशी येयल्यो म्हणून. तशेंच आमकां धांवाचें पडटा. खंय कवची लागलेली ही म्हाका पांयांक कवची लागलेली ऑलरेडी. तशेंच आमी ते धांवतात कित्याक शेत केलें आमचें ताका ती जरुरत आहा न्हू आमकां थंयसर तो उत्पन्न येवपाचा म्हणून. 1.5 म्हयनो जालो आतां सद्या. ते मेरेन आमी ते नांगरी वावरत आहा आनी अंदूची मशिनाची काय हें ना उपलब्ध ना. त्या कारणान आमी ते खऱ्यान खणान जमीन आमी कश्ट करून लायली. आमकां बरोबर आसा हैसर आतां शेतान आमी कश्ट करता. जवळ जवळ 2 महिने तरी आमी शेतान वावरता. हिवाळीचे थंडीचे. पण जाता कसां
तरवो बरो रुजान येयलो काय ना त्या गोरवां लोकांची भितर येता. लोकांक आमी खूब पर्यंत सांगला. शेवटाक आमी पंचायतीन सुद्दां हें कळयल्लें आहा की त्या गोरवांचो बंदोबस्त करा म्हणून. आता सरपंचान सांगला आपण काहीतरी खडपड करता आणि बंदोबस्त करताय म्हणून. पण गेल्या वर्सा सुद्दां तेणें अशीच गोरवां व्हरान ती शिकेरी सुद्दां दिल्ली आसत, मये शिकेरी. पण आता थोडी गोरवां जी आसत काय ना, हे गोरवांचे मालक आहात ते सोडून घालतना सुशेगाद असतात, तांकां कसलीच खंत ना. पण आमी हय पोट तिटकीन वावरतो, थंडेचे हिवाळीचे पाणी आनी वयर आमी शीक सुद्दां जातो. पण गोरवांकारांक अजिबात भितर हें लक्ष दिनात, सकाळी सोडून घालतात, सुशेगाद असतात. पण आमी आतां पंचायती कडेन मागला काहीतरी खडपड कर आणि एकदा त्या गोरवांचो बंदोबस्त कर म्हणून. म्हशी आतां आमकां हांगासर दीस रात आमकां राखच्यो पडटा. पूण कितें फायदो? गव्हर्नमेंट म्हणटा शेतां करा म्हणटा, म्हशींक हेका कोण पळयतलो? आडे कर म्हणटा, पंचायतीन गेल्यार आडे कर म्हणटा. पूण खंयचे पळय हांगासर येवन तेंच्यानी पळोवंक जाय न्हू खंयसर कोणाची शेतां कितें हेका आपल्या अपुरवायच्या जाल्यार करूं येता न्हू. पण कशें आडे करतले आनी कितें करतले? ते आडे केले पळय खाल्ला पळय तेंच्यांनी हें केला सगळें खावन कितें फायदो? आमी आतां कॅमेरा घालता, गव्हर्नमेंटाक शेतां करता, पण तें शेत करूंक जाय, पण हें करूंक नाका न्हू. आमी इतलो खर्च आमकां 10-15 हजार खर्च येता. तूं कितें आपले कश्ट हे आहा म्हणून करपाचें तें शेत जमीन आहा म्हणून. कितें फायदो करून आमच्या खाल्लें जाल्यार कितें म्हणून हे लोकांनी तर मातशें हें करूंक जाय न्हू. म्हशीकारांनी मातशें बांदून तरी दवरूंक जाय. इतलो आमी कश्ट काल म्हाका रोडाक येयले सारकें ते शेत पळोवन खाल्ले तशें कितें म्हणून करपाचें आमी आतां हें करा. तूं गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणे पार्सेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. सरकारान तिसरो जिल्लो करतना एसटी लोकांचो विचार करचो, कारण एसटी लोकांक खातीर आनी केंद्रा कडेन जायत्यो येवजण्यो आसात. ताका लागून तांचो लाव घेवपा खातीर गोंयांत तिसरो जिल्लो करतना एसटी लोकांचो विचार करूनच करचो, अशी मागणी कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्राल हांणी केल्या. रिक्वेस्ट केलो, पयलीं हांवें रिक्वेस्ट केलो की हे लोकांचे जशें जुजम बाब सांगता की लोकांक आनी फायदो जावपाक जाय. इन्कम क्रायटेरिया ती सांगले ती हांव उलयतलोच, पूण हांगा एक 3rd डिस्ट्रिक्ट जे ह्या भागान जावपाक जाय हो भागा खातीर हांव उलयल्लो आसा, आनी तो एसटी डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय. कित्याक सरकाराचे सेंट्रलाची खूब स्किमी आहा, स्टेटीची खूब स्किमी आहा, आनी आमच्या हांगा 33% प्लस केपें तालुक्यान एसटी भाव आनी भयणी आहा. सो हेजे खातीर हांकां फायदो जावचो, आनी हांकां फक्त फायदो आपणाचो न्ही, म्हणजे आपणाचे जे दाय सांबाळून दवरपाक जाय ते फुडें व्हरपाक जाय, तेंय सांबाळून दवरचे. हांव संघटनेचे जॉन बाब आसतना, सिमास आसतना, इवन रेमिदेश आसतना आनी कायतान आसा सांगता की हांगा इल्लोसो जागो आयडेंटिफाय करून, आतां म्हाका दिसता सांग्या ट्रायबल विलेजीचे खंय तरी एक कॉन्सेप्ट ट्रायबल विलेज चालू आसा करपाचें सांग्यार, पूण एक्चुअली केपें एक असो आसपाक जाय. पूण अनफॉर्च्युनेटली जागे आमच्या सरकारान तितले ना, आनी सांग्या भाग्यान खुबशे WRDन एक्वायर केले जागे आहा, तितून भितर तेणी आयडेंटिफाय करून म्हाका दिसता इमारत 20% वा 30% जाल्ली आसा. फुडल्या वर्स म्हणल्यार ती जातली. पण ही बरी गोश्ट कित्याक हांव पळयता की तुमी सांबाळून दवरलेले दायज जे जाणटेल्यांनी जे शेतान आनी बाकीचे गोश्टी आज मॉडर्नायझेशन जालां, आज हार्वेस्टर येयल्या, ट्रॅक्टर येयल्या, पूण पयलींचे दायज जे सांबाळून दवरलेले आसा. आमची भुरगीं आज पळयता, हांव आतां इंटरॅक्ट करताले प्रोफेसरा कडेन, खुबशीं भुरगीं येयल्लीं आसा. आपणाचे फाटले जे गोंयचे अस्तित्व आसा हें आमचे एसटी भावान आनी भयणांनी चालू केल्लें. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.